नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. आता खबरो विस्तारान. पुराय देश मणिपुरा वांगडा आसा असो विश्वास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी काल लोकसभेत अविश्वास प्रस्तावाचेर जाप दितना केल्ल्या उलोवपांत दिलो. केंद्र आनी राज्य सरकार मणिपुरांतल्या गुन्यांवकारांक योग्य तिखास्त करपा खातीर प्रयत्नशील आसा अशें सांगून मणिपुरांत जाल्लो हिंसाचार दुखदायक आनी असह्य आसा अशें सांगलें. मणिपुरांत बेगीन शांतिकाय प्रस्थापीत जावची आनी लोकांची उदरगत जावची हे खातीर केंद्र आनी राज्य सरकार वावुरतले अशेंय प्रधानमंत्र्यांनी सांगलें. अपराध अक्षम्य है और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के लिए केंद्र सरकार राज्य सरकार मिलकर के भरपूर प्रयास कर रही है और मैं देश के सभी नागरिकों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से प्रयास चल रहे हैं निकट भविष्य में शांति का सूरज जरूर उगेगा. मणिपुर फिर एक बार नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेगा. मैं मणिपुर के लोगों से भी आग्रहपूर्वक कहना चाहता हूं, वहां की माताओं बहनों बेटियों से कहना चाहता हूं, देश आपके साथ है. फौजदारी कारवाई संहिता कायद्यात सुधारणा करपी विधेयक केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांणी आयज सभाघरांत मांडलें. ब्रिटीश काळांतल्या आनी सध्याच्या घडयेक निरुपयोगी थारिल्ल्या कायद्यांतल्यो जायत्यो तरतुद्यो बाद करून कारवाय संहिता सुटसुटीत आनी कालसंपर्क जावची ह्या हेतान हे विधेयक सादर केलां अशें मंत्री शाह हांणी सांगलें. सबसे पहले तो इसको ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने पारित किया था, हमने अडॉप्ट किया था, यहीं से शुरुआत होती. परंतु इसके अलावा आज भी जो कानून आज इससे निरस्त होंगे जब सदन पारित करेगा तब वो कानूनों के अंदर कुछ शब्द थे मैं जरूर कहना चाहता हूं जिसे हमें मालूम पड़ेगा कि 75 साल तक हम किस कानूनों के आधार पर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को चलाए हैं. पार्लियामेंट का जिक्र है, प्रोविंशियल एक्ट का जिक्र है, नोटिफिकेशन बाय द क्राउन रिप्रेजेंटेटिव का जिक्र है. टोटल 475 जगह ये गुलामी की निशानियों को समाप्त कर आज हमने एक नया कानून मान्यवर लेकर आए. दोनूय सभाघरांत विरोधी पक्ष आडखळ हाडत आसा. आयज लोकसभेत अधीर रंजन चौधरी हांच्या निलंबनाच्या मुद्द्याचेर परत बोवाळ जालो. तांच्या निलंबनाचो मुद्दो येताच विरोधी पक्षान घोषणा दिवपाक सुरू केली. ताका लागून लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला हांणी दनपारां 12 वरां मेरेन सभाघराचें कामकाज स्थगीत केलें. लोकसभेचे कामकाज सुरू जातकच केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांणी CGST संशोधन विधेयक 2023 लोकसभेत मांडले. तशेंच IGST संशोधन विधेयक 2023 लोकसभेत मांडले. राज्यसभेतूय अधीर रंजन चौधरी हांच्या निलंबनाच्या मुद्द्यावेल्यान विरोधी पक्षान बोवाळ घालो. ताका लागून राज्यसभेच्या कामकाजातूय आडखळ आयली. स्वातंत्र्य दिन सुवाळ्याच्या फाटभुंयेर आयज राष्ट्रीय राजधानी नवी दिल्लीत तिरंगा रॅलीचें आयोजन केल्लें. उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड हांणी आयज सकाळीं 5 बावटो दाखोवन रॅलीक सुरवात केली. ह्या वेळार केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल, संसदीय कामकाज मंत्री अर्जुन राम मेघवाल हेवूय हाजीर आशिल्ले. ह्या सायकल रॅलीक सांस्कृतीक आनी पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी, म्हायती आनी वितरावण मंत्री अनुराग सिंग ठाकूर तशेंच हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. रॅलीत वांटो घेतिल्ल्या लोकांक उपराष्ट्रपती धनखड हांणी परबीं भेटयली. भारतीय के मन में एक उमंग है, भारत जब 100 साल पूरे करेगा अपनी आजादी के, भारत 2047 हमारा स्थान विश्व में शीर्ष पर रहेगा. प्रधानमंत्री जी ने हर घर तिरंगा के कैंपेन के बारे में जो मार्मिक बात, जो महत्वपूर्ण बात अपनी मन की बात में कही, उसने हर भारतीय के दिल को छुआ है, हर भारतीय के दिल को प्रभावित किया है.
राज्य विधानसभेत काल अर्थमंत्री या नात्यान मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी चालू वर्सा खातीर विनियोग विधेयक 2023 सादर करून येणावळ आनी खर्चाच्या हिशोबाची म्हायती दिली. ह्या विधेयकाक विरोधी फुडारी युरी आलेमा, फातोड्डेचे आमदार विजय सरदेसाय, कार्लोस परेरा हांणी कांय सुचोवण्यो करपाचो यत्न केलो, मात सभापतींनी अनुमती दिवंक ना. मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्या उलोवपा उपरांत विनियोग विधेयक 2023 भोवमतान मंजूर जालें. Parliamentary introduction of especially sir, there are the additional receipt of anticipated to extent of 750 crores. The breakup of this receipt is then GST receipt. It is actually the 268 additional receipt we are getting. Speaker sir, sale of power which is additionally 310 crores of rupees. Additionally, special assistance to the CSS 138 crores and excise which is then 34 crores. It is approximately 750 crores we are received is there. So that actual हमें एकला तो 750 crores so expenditure मिला. Speaker sir, majority of the supplementary demand has been allocated for the power purchase is 300 crores. Infrastructure works, underground cabling across the all constituencies, agriculture bund and rest all department is 253 crores. Speaker sir, for national games we have given additionally 100 crores. Purple Fest 10 crores. Centrally sponsored scheme for across the all department 38.71 crores. As there are the more receipt anticipated, there will be the no increase in the fiscal deficit due to these supplementaries. विधानसभा सभापती रमेश तवडकर हांणी काल सांजे उसरा सभागृहाचें कामकाज अनिर्णीत काळा खातीर तहकूब केलें. ताचे पयलीं तांणी 10 दीस सुरू आशिल्ल्या पावसाळी अधिवेशन कामकाजाचो नियाळ घेतलो. या अधिवेशनाक 930 तारांकीत प्रश्न आणि 1953 अतारांकीत प्रश्न अशे वट्ट 2883 प्रश्ना खातीर सुचोवणी आयल्यो. 930 तारांकीत प्रश्न स्वीकारले आणि 90 तारांकीत प्रश्नांक तोंडी जाप दिली. उरिल्ले 840 तारांकीत आणि 1953 अतारांकीत प्रश्नाचो जापो सभागृहाच्या पटलाचेर दवरल्यो. कामगार सल्लागार समितीचो तिसरो अहवाल 2023 सभागृहांत मुखार मांडलो आणि तो संमती जालो. 320 कागदपत्रां अध्यादेश बरोबर सभागृहांत मुखार दवरली आणि 144 शून्यकाळ उल्लेख आणि 36 लक्षवेधी सूचना सभागृहाच्या मुखार चर्चेक आयल्यो. 18, 19 आणि 20 जुलय 2023 ह्या दिसा 2023-24 ह्या वर्सा खातीर गोंय राज्याच्या अर्थसंकल्पाचेर सर्वसाधारण चर्चा जाली. माननीय मुख्यमंत्र्यान त्या चर्चेक जाप दिली. गोंय विनियोग विधेयक 2023 ह्या खातीर अर्थसंकल्प संदर्भात तो विधेयक सभागृहांत सादर करून विचारांत घेतलें आणि मंजूर केलें. अनुदानीत पुरवणी मागण्यो 2023-24 पयलो गट सभागृहांत मुखार मांडलो. ताचेर विचार विनिमय जावन सभागृहांत त्यो संमत जाल्यो, ज्यांच्या अनुशंगान गोंय विनियोग विधेयक 2023 मांडून विचारांत घेवन सभागृहांत संमत केलें. सभागृहा मुखार कांयच कामकाज नाशिल्ल्यान आतां हांव सभागृह अनिश्चित काळा खातीर स्थगीत करतां. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू 22 ते 24 ऑगस्ट मजगतीं 3 दिसांच्या गोंय भेटेर येवपाच्यो आसात. 23 ऑगस्टा दिसा त्यो गोंय विधानसभा वांगड्यांक संबोधीत करतल्यो अशी माहिती विधानसभा सभापती रमेश तवडकर हांणी काल सभाघरांत दिली. राष्ट्रपती मुर्मू पयलेच फावट ते खातीर विधानसभेत खासा बसका आयोजीत केल्या अशी माहिती तवडकर हांणी दिली. आशियाई अजिंक्यपद चषक हॉकी सर्तीच्या उपांत्यफायनल जपाना वांगडा जावपाचो आसा. उपांत्यपूर्व फेरयेच्या सामन्यांत भारतान पाकिस्तान पंगडाचो 4-0 अशा गुणांनी पराभव केलो. हरमनप्रीत सिंग, जुगराज सिंग आणि आकाशदीप सिंग हांणी भारतीय पंगडाकडल्यान गोल केले, जाल्यार जपानान चीनाचेर 2-1 गुणांनी मात केली. सध्या आपल्या पंगडात पयल्या नंबराचेर आशिल्ल्या भारतीय पंगडाचो आतामेरेन ह्या सर्तींत एकदांय पराभव जावंक ना. आयच्या दुसऱ्या सामन्यांत फाटलो विजेतो मलेशियाचो सामनो दक्षिण कोरिया पंगडा वांगडा जावपाचो आसा. आनी इतल्यान खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया आयज सांजेच्या 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.